सरकाराचे मायनिंग धोरणात सगळेच कोफुसांव केला। मायनिंग नेमके केन्ना सुरू जातले म्हणपाची कसलीच मर्यादा निश्चित थारायल्ली ना। हे कोफुसांव सरकारानूच स्पष्ट करचे म्हूण गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट आता मुख्यमंत्री पर्रीकार आणि प्रधानमंत्री मोदीक मेळूंक सोदता। मायनिंगांतले जाळवणदारां बरोबर फ्रंटाची मंगळारा बसका जाली। हे परिस्थितीत नेमके कितें करपाचे ते थारावंक 13 ऑक्टोबराक फ्रंटान परत जाळवणदारांची बसका आपयल्या। मायनिंग सुरू करचे पयलीं मायनिंग धोरण थारावचें म्हूण सुप्रीम कोर्टान सरकाराक सांगिल्लें। पूण पर्रीकार सरकारान केल्ल्या धोरणांत मायनिंग नेमकें केन्ना सुरू जातलें ताचेर कोफुसांव आसा। निश्चित कांयच ना। लिजां कोणाक मेळटलीं, कोणाची रिन्यू जातली, SIT आनी CAचे टिमीचे चवकशी केन्ना सोंपतली, शाह आयोगाचे रिपोर्टाचो परिणाम कसो जातलो हाचे वयल्यान धोरणांत कितलेच प्रस्न आसात। मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे मंगळारचे बसकेंत ह्यो गजाली चर्चेक आयल्यो। No, we are absolutely confused in the sense disappointed that there is no proper, quick and proper incisive decision. It's all a very, Naroba Kunjuroba kind of an approach by the government, which we are disappointed. 48 दिसां भितर मायनिंग सुरू करपाचें उतर खंय मोदीन दिल्लें। मायनिंग धोरणांत धड कांयच नाशिल्ल्यान फ्रंट आता मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी प्रधानमंत्री मोदीक मेळूंक सोदता। Presume that soon after he comes to Goa, that he will hit the road running and he will hold a meeting and allay the fears, the kind of anxieties, the questions which we all have, the mining stakeholders and the people dependent on mining, including workers, have before us. In the back-to-back, we have also decided to write a letter to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. We are very clear that a letter has to go to the Prime Minister. We are also asking the Prime Minister that a delegation comprising of around 10 to 15 members would like to call on him and to apprise him about the situation, and also to call upon the government of India that they have to do everything to kickstart the mining operations in Goa. हे परिस्थितीत नेमकें कितें करपाचें तें थारावंक 13 ऑक्टोबराक फ्रंटान परत जाळवणदारांची बसका आपयल्या। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी। गोंयाक खासा दर्जो मेळचो म्हूण केंद्राक प्रस्ताव धाडटना एक खासा कायदेतज्ञ समिती नेमतले अशें मंगळारा थारलें। ह्या विशया कडेन संबंदीत लोकां वांगडा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बसका घेतली तेन्ना हो निर्णय जालो। शिष्टमंडळ घेवन मुख्यमंत्री 5 नोव्हेंबराक दिल्ली वतलो। एकेवटेन मोपाचो विषय तापता आसतना सरकारान स्पेशल स्टेटसाच्या विशयाक हात घाला। दोनूय विशय पयलीं माथानीन काडिल्ले। दोनूय विशय माथानीची घरकान्न पर्यावरण मंत्री आलिनाक लागतात। मोपाचेर सध्या आलिना कात्रीत सापडल्या। त्याच बोवाळांत सरकारान स्पेशल स्टेटसाक हात घाला। गोंयच्या खासा दर्जाचो प्रश्न तडीक लावंक आतां कायदेतज्ञांची समिती नेमपाचें थारला। आलिना म्हणटा एका फावटीन सुटपा इतलो विशय सोंपोना, समिती सारको अभ्यास करूनच केंद्रा कडेन वतली। We are formulating a legal committee to discuss the legal basis for our demand. Okay, so we are in the process of constituting this committee. Then we'll be having several sittings wherein every detail of the demand will be discussed, and once we are definite, we will prepare our memorandum and we'll be going to the center to meet the Prime Minister. गोयाक खासा दर्जो जाय म्हूण एक्टिविस्टांनी भूमिका घेतल्या। We are saying that you control the influx of people from outside, okay? Because Goa is small. Anybody can come and settle anywhere as per the constitution. We are not disputing that. But you cannot compare Goa and have the same parameters vis-a-vis Karnataka or Maharashtra. Okay, so being small in size, we have to have special status and to save. We are not asking for financial package. We are asking for the preservation of our identity, आमचे culture, आमचे natural heritage, आमचे jobs, आमचे सगळे। खासा दर्जा खातीर हे पयलीं सरकारान UPA सरकार आसतना केंद्राक निवेदन दिला, पूण त्या निवेदनांतलो संविधानीक दुरुस्तीचो पर्याय केंद्रान भायर मारला। तो प्रस्ताव सारको न्ही ही गजाल सरकाराकूय कळला, म्हूण आतां तो विशय आडवटेन आनी वेगळे कायदेशीर पद्दतीन फुडें व्हरपाचें थारला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। जुवारी पुलाचो मार्ग आनी प्लान जवळ जवळ थारिल्ल्यात जमा। दिवाळे उपरांत पुलाचो सविस्तर प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्रीय महामार्ग येरादारी मंत्रालयाक गोंयच्यान वतलो। पूल आनी जोड रस्तो धरून 2 किलोमीटर लांबाय आनी 6 लेन रुंदायेचे पुलाचेर 1000 कोटी खर्च येतलो। 3 वर्सांत पूल उबो जातलो।
खाणेपारच्या पुलाचे 180 कोटीचे टेंडर काढला म्हणून PWD मंत्री ढवळीकरान सांगला. मुख्यमंत्री पर्रीकारा कडेन उलयले उपरांत सुदीन मिडिया कडेन उलयलो. टोटल ते सगळं 2 किलोमीटर जातलो. DPR केन्ना पासून पंचायत जातलो? DPR 25 days. We have raised some observations by Chief Engineer. कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला तो DPR? SN Mobile Associates. केन्ना मेरेन टेंडर येऊ शकता? See, टेंडरापेक्षा for us what is important is getting sanction, proper sanction from the Union Ministry and then ऑलरेडी कमीट केलं ना सेंट्रल. जाल्यार सुद्दां आमचे तयारी जायनासतना टेंडर केन्ना येतलें? आणि खांडेपार ब्रिजाचें टेंडर will be open in next 15 days. Already tender is open for pre-qualifications, means 2 tenderers are there. Now, after qualifying all the requirements, financial bid will be open. एस्टिमेटेड कॉस्ट खांडेपार ब्रिज 180, something like 160, 180. Zuari will be around 1,000, 6 lane though. घेऊया एक विराम.